मारना म्हणटा त्या वॉर्डान भोंवता शिवोली मतदारसंघातलो शिवोली मारना पंचायतीन प्रत्येक वॉर्डान ज्या वॉर्डान हांवें 9 वॉर्ड ह्या पंचायतीचे आनी ह्या पंचायतीन भोंवता आसतना एक बरो उत्तम असो प्रतिसाद मेळटा आनी लोकांचे ज्यो मागण्यो आमी सदांच कॉन्टेक्टान आहा प्रत्येक पंचायतीच्या आनी त्या अनुशंगान आमी एक बरें इन्फ्रास्ट्रक्चर दिवपाचो सदांच प्रयत्न केला। कितें अडी अडचणी आहा त्यो सदांच समजून घेवन त्यो सोडोवपाचो प्रयत्न केल्लो आसा। उदीक, लायट आनी रस्तो हे 3 ज्यो गोश्टी आहा त्यो आमी आमच्या स्वाभिमानी मतदारांक दिवपाचो मना पासून प्रयत्न केल्लो आसा। फाटल्या लोकप्रतिनिधीचे आनी म्हाजे जर तुमी तुलना केली जाल्यार तुमकां फाटल्या 20 वर्सांचो 30 वर्सांचो आनी आमच्या ह्या 5 वर्साच्या काळांत 2 वर्सां 2.5 वर्सां मंत्री जावपाचो चान्स पडलो, पण त्या मंत्रीपदाचे कारकिर्दीन मनोहर पर्रीकरांच्या सहकार्यान त्या वेळार म्हाका बरीचशी कामां करपाक शक्य जालें आनी तेचो रिजल्ट आयज दिसता आनी प्रत्येक ज्या घरान वयता ते आमकां बऱ्या तरेन प्रतिसाद दिता आनी हेज्या फुडें शिवोली मतदारसंघाची सेवा करपाक हांव सदांच कार्यरत रावतलों अशी हांव ह्या चॅनलाच्या माध्यमांतल्यान ग्वाही दिता आनी अपेक्षा करता की म्हजे स्वाभिमानी मतदार जे आहा शिवोली मतदारसंघातले ते म्हाका उत्तम प्रतिसाद दिवन भरघोस मतांनी निवडून हाडटले। देव बरें करूं।